मुरगांवचो आमदार वीज मंत्री मिलिंद नायक आनी ताचे बरोबरचे नगरसेवकांक धरून मुरगांवां बेकायदेशीर बांदकामां वयर सरूंक लागल्यात म्हूण मुरगांवची नगराध्यक्ष तारा केरकारान आरोप केला। कायदो गुड्ड्याक मारून सगळो व्यवहार चल्ला। मात मिलिंद आनी वास्कोचो बीजेपी आमदार कालुसाक ताराच्या आरोपाचेर विचारल्यार दोगूय तोंड उगडूंक तयार ना। मिलिंद नायक आमचो मिनिस्टर, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर, त्याच्या एरियाक आमचे ते जेटीर म्हणटा थंयसर जो जागो गव्हर्मेंटान धोक्याचो आसा असो म्हणून जेन्ना तो जागो धोक्याचो आसा म्हणून आज कितली तरी वर्सां त्या घरांक नोटिसी धाडटा आनी त्या जाग्यार परमिट 5 नंबराचें इलेक्शन जेन्ना चालू आसलेलें तेन्ना ओपन मिनिस्टर भोंवता जाल्यार थंय ओपन घराची कामां चालू आसा। ती इलिगल न्हू, ती इलिगल न्हू। इवन मिनिस्टराचें घर इल्लीगल जाग्यार बांदून इल्लीगल म्हणजे धोक्याचे आसा अशा जाग्यार तेणें घर बांदलेलें रस्त्या वचून सहज दिसता। ते कोसळून केन्ना रस्त्यार पडूंक शकता। आज तो इलेक्ट्रीक क्वॉर्टर्सान रावूं। दुसरे वटेन पालिकेक विचारिनासतना पालिकेच्या कामगारांक कदंबाचो बस स्टँड साफ करपाक वापरता म्हूण तारान कार्लोसाचेर फोग काडलो। हांगा कदंबाचे कामां चलता, आमच्या म्युनिसिपलचे स्टाफ व्हरून काम करून घेता। हे इल्लीगल न्ही। आनी बिलां मारतली मात्र कदंबाच्या हेतूनसून कालूस आल्मेदा बिल मारतलो, कदंबाक दाखयतलो की आपण चेअरमॅन इतले काम करून घेतला म्हणून। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। पळोवया गोंयांतल्यो हेर खबरो। मडगांव रवींद्र भवनान घडोवन हाडिल्ल्या 10 दिसांच्या तियात्र कार्यशाळेचो हालींच समारोप जालो। 5वी ते 9वी मेरेन शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। तियात्रान कोंकणी भास जितून जिती दवरली, तियात्रान गोंयकारपण जिते दवरलें, तियात्रान आमची भितरली उर्बा जिती दवरली, कलाकार जितो दवरलो। पण मागीर फुडेपणें व्हरपाचें तें। तो कलाकार जर फक्त तियात्रा पुरतोच न्ही, म्हाका तो कलाकार हांगासर आशिल्लो तो तियात्राक नाका। तो तियात्रांतल्या माचयेंतल्यान वयर सरून अख्ख्या देशान भितर, गोंयानूच न्ही अख्ख्या देशान भितर आपलो एक बरो इस्टाब्लिश कलाकार एक्टर म्हणून नांव जर ताणें फुडें काडलें जाल्यार आमचे गोंयचें प्रावड न्ही तें। गोंय राज्य बायोडायव्हर्सिटी बोर्डान बिरेस्तारा आंतरराष्ट्रीय जैवीक विविधता दीस मनयलो। ह्या वेळार एका पुस्तकाचें प्रकाशन जालें। We depend on biodiversity for our food. We depend on biodiversity for our medicines, shelter, for our industrial needs, etc., etc. And therefore, it is our responsibility to preserve our biodiversity. वास्कोच्या रवींद्र भवनान वेगवेगळ्यो कार्यावळी रोखड्योच सुरू जातल्यो। ह्या रवींद्र भवनाचो चडांत चड लोकांनी लाभ घेवचो म्हूण भवनाचें भाडें सामकें सवाय दवरलां। रवींद्र भवन एक्चुअल फंक्शनिंग जावपाक लागून जे जाय रेट्स फायनलायज करपाचे आसले। खंयची वास्तू नवीन चालू केली गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे सगळ्याचे रेट्स फायनलायज जावपाचे गरजेचे आसा। आनी कालच्या मिटिंगेक आमी चडशे सगळो कार्यक्रम सगळे जे कितें करूंक जाय ते सगळे फायनलायज केल्ले आहा। बाकीच्या रवींद्र भवनापेक्षा आमचे रेट सध्या आमी कमीच दवरलेले आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंय क्रिकेट असोसिएशन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बांदपाक सोदता। ते दिशेन तांणी गोंयांत 5 जागे पळयल्यात। फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेमेरेन जर तातूंतले एकाय जाग्याचेर निर्णय जालो ना जाल्यार धारगळेच्या सरकारी जाग्यार स्टेडियम उबारपाचो निर्णय घेतले अशें गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचो उपाध्यक्ष दोतोर शेखर साळकारान उलोवन दाखयलां। बिचोली खातीर एक्चुअली तो ग्राउंड आहा तो व्हेरी नायस, एकदम लूज आनी इज अ ह्यूज अमाउंट 2.90 आसा, रिजनेबल प्रायस आसा। तो आमी एकदम लास्ट हातून पाविल्ले पण थंय थोडे मातसो लोकल प्रॉब्लेम जालो तो वी आर ट्रायंग टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम। One more place is there just outskirts of Bicholi, which is fantastic area is there. I feel that is the best ground what is available to us. There are some places at Bethora, there is also a nice place, but it is too interior. Then one is in near Verna area. Actually there is a big crux jago sarko center, but that cost is very high. Third is in Penne only, which is another not the government issue. The one more I am seeing there. If nothing works out on this issue, because आमका BCCI सांगला if government land whatever is given is आमच्या नावार ती लँड जायना, it is on lease आता। So आमच्या नावार जायना जाल्यार ते आमका ती सबसिडी दिवपाक मातशे प्रॉब्लेम करता। So that's why we are trying to have with not that we don't have any this with the government. गव्हर्मेंटा कडेन आमचो ऑलरेडी पैसो आसा,
we have that land must, I think this once my 30th is over, when a full government be settled zale वयर, then I will have to sit with the chief minister and finalize yes what is to be done. Suppose हे सगळे आमचे जर materialize जायना by first 15th of June, suppose nothing materialize on our individual ground, I think I will push with the same ground with the whatever. Panum construction चालू केले की 2 वर्षा is sufficient, because now we can give a target and आमका पैशांचे व्हडले problem now, we'll get a lot of funds from this, rest we can raise from the market. इतल्याने खबराचे चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.